नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात कवी, राजकारणी, शिक्षण तज्ञ दिनकर देसाई हांगेले वळख दितस. चुटुक ब्रह्म म्हणून नाव पाविलो कवी, बरोवपी, शिक्षण तज्ञ, राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ता जावन आशिल्लो व्यक्ती दिनकर देसाई. साहित्य क्षेत्राक तांगेलें देणय अपार जावन आसा. दिनकर देसाई 10 सप्टेंबर 1909 इसवेंतू उत्तर कन्नड जिल्हा अंतरवಳ್ಳಿ गांवाचे हंडदोक्कल देसाई घराण्यांतू जल्मले. बापय दत्तात्रेय आणि आवय अंबिका. त्यांनी BA पदवी मैसूरांतू, MA आणि LLB पदवी मुंबई विश्वविद्यानिलयादकून प्राप्त केलं. दिनकर देसाईन बेळगावांतू वकील जावन वृत्तीजीवन आरंभ केलं. त्यांनी MN जोशी आणि ठक्कर भाषा म्हळेले 2 कार्मिक आंदोलनाचे कार्यकर्ताले सांगत्य आयले. कार्मिकाले समस्या खातीर काम करच्याक गोपाल कृष्ण गोखलेन स्थापन केलेले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटीक मेळ्ळे. त्या संस्थेचे सांद्यांनी खंयचेय फलापेक्ष नातिले काम करका म्हळेलो नियम आशिल्ले. सामाजिक कार्यकर्ता जावन त्यांनी मुंबई धक्क्यारी काम करचे कोंकणी कार्मिकांक मदत केले. उपरांतू बिजापूर आणि धारवाडांतू आयिल्ले दुष्काळ पीडित लोकांक मदत करच्याक लागले. आपणेले मूळ गांव उत्तर कन्नडा खातीर काम करच्याक कॅनरा वेलफेअर ट्रस्ट आरंभ केले. ते ट्रस्टा खाल त्यांनी अनेक शाळा आणि कॉलेज आरंभ केले. राजकीय आणि सामाजिक जागृती खातीर जनसेवक पत्रिका सुरू केले. अंकोलांतू शेतकारां खातीर वावर केले. त्यांनी मुंबई नगरपालिकेचो कॉर्पोरेटर आणि लोकसभा सदस्य जावन आशिल्ले. कर्नाटक एकीकरण समितीचो सक्रिय सदस्य जावन आशिल्ले. उदारीकरण, जागतीकरण आणि खासगीकरणाक त्यांनी विरोध करतले. 1930 वर्सांतू दिनकर देसाईन कोंकणी भाषेंतू कवन बरोवच्याक आरंभ केले. 1955 इसवींतू त्यांनी चुटुका म्हळेलो 9 प्रकार आरंभ केलो. प्रबुद्ध साहिती जावन त्यांनी खूब नाटक, कवन, कादंबरी, चरडुवाले, पद बरयल्यांत. बेक्के बेक्के मुद्दिन सೊಕ್ಕೆ, गडियार, अक्कन बंडी त्यांनी भुरग्यां खातीर बरयिल्ले जनप्रिय कवन. कवन संग्रह ಹೂಗೊಂಚಲು, ಮಕ್ಕಳ ಗೀತಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳು, ರೈತರ ಹಾಡುಗಳು, ದಿನಕರನ ಚೌಪದಿ, ದಿನಕರಾಲಿ ಕವನ, ದಾಸಾಳ ತಂಗೆಲೆ ಪ್ರಕಟಿತ ಕವನ ಪುಸ್ತಕ. ನಾಕಂಡ ಪಡುವಣ ತನ್ನಿ ಬರೆಯಿಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲಸಗಾರ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೆರಿಟೈಮ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ त्यांनी बरयिल्ले इतर पुस्तक. दिनकर देसाईक वरकवी, चुटुक ब्रह्म म्हळेले बिरुदू मेळ्ळा. 1972 इसवेंतू तांकां कर्नाटक साहित्य अकादेमी साहित्य पुरस्कार लाभला. तांगेले मಕ್ಕಳ गीत कवन संग्रहाक बॉम्बे राज्य प्रशस्ती 1956 इसवींतू लाभल्या. धारवाडाचे कर्नाटक विश्वविद्यानिलयादकून गौरव डॉक्टरेट 1975 इसवींतू लाभला. 1980 इसवींतू दिनकरन चौपदी पुस्तकाक कर्नाटक अकादेमी प्रशस्ती, पत्रिकोद्यमाक BN गुप्ता जन्मभूमी प्रशस्ती लाभल्या. कर्नाटक एकीकरणा खातीर तांगेल सेवेक कर्नाटक सरकारान राज्याचे नक्षे आशिल्ले फलक दिवन मान केला. त्यांनी ब्रिटिश कौन्सिलाचे
आपोवणेक मान दिवन इंग्लंडाक भेट दिल्या. आंतरराष्ट्रीय कार्मिक संस्थेंतू वांटू घेवच्याक 1945 इसवींतू त्यांनी कोपनहेगन डेन्मार्क आणि 1944 इसवींतू सियाटल अमेरिकाक भेट दिल्या. 6 नोव्हेंबर 1982 इसवींतू दिनकर देसाई देवादीन जाल्ले. परंतु साहिती, समाजसेवक, श्रेष्ठ मुत्सद्दी जावन त्यांनी आमगेले देश, भास, संस्कृती, परंपरा उरोवचे खातीर संघर्ष केल्लो आदर्श व्यक्ती, समाज सुधारण करून जनमानसांतू महान व्यक्ती जावन आसत. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदाय तर्फेन दिनकर देसाई हांगेलो आटव करतात. नमस्कार.